म्हादय प्रश्नार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑल पार्टी डेलिगेशना बरोबर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांची भेट घेतली। म्हादय बचाव अभियान दुर्गदास कामत, लवू मामलेदार, प्रजल साखरदांडे आणि क्लाउद आल्वारीस ह्या डेलिगेशनाचे भाग आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। NGO सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आम्ही कॉल केले। हातून आम्ही काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटलेले की आमकां जावडेकर सरांची अपॉइंटमेंट सांगा दिया, कारण गोवा गव्हर्नमेंट हे पूर्णपणे फेल जाल्ले। सांगपाक लागून की गोंयचें म्हणणें कितें आसा, गोंयचो उद्देश कितें आसा आनी गोंयचो स्टँड म्हादयचेर कितें आसा। बिकॉज गोवा गव्हर्नमेंटाचो स्टँड म्हादयच्या विशयान आमकां पळो की तांचो स्टँड व्हडलो असो कांय ना, आनी ते सांगपाक लागून जावडेकरांची मिटींग आमकां दिली की आज आमकां जावडेकरान मिटींग दिली। ताका लागून तांच्या पयलीं म्हटलें धन्यवाद म्हणटा, कारण इतलो शॉर्ट नोटिसान जावडेकर सरान मिटींग दिवप सुद्दां इम्पॉर्टंट आशिल्ली। सो केंद्र सरकार आमकां आयकपाक रेडी आसा, पण गोवा गव्हर्नमेंट आमकां आयकपाक रेडी ना, कारण तांचो तो एटिट्यूड आसा पळय, तो एटिट्यूड असो आसा की चलते जाव, तुमी कितें करता तें करा, आमी आमकां जाय तें करतले। आमी वी आर गोईंग अहेड वीथ अवर स्टँड। आमी खंयच हल्लेले ना, आमकां एश्युरन्स जे जाय आशिल्ले ते एश्युरन्स मेळुना, आमकां जी स्टे जाय आशिल्ली ती स्टे मेळुना। ताका लागून आमी अशें म्हटलां की आयची मिटींग जी आसा त्या मिटींगेंतल्यान फक्त केंद्रीय मंत्र्याक आमी सांगपाक शकले, म्हणजे आमी कन्विन्स करपाक शकले, बट ते कन्विन्स जावना, कारण तांकां कन्विन्स जावपाचें ना। तांकां कर्नाटका खंय ना खंय फेवर करपाचो आसा आनी कर्नाटकाचे इलेक्शन्स खंय ना खंय ह्या माध्यमांतल्यान जिखपाचे आसा। म्हणून आमी आमचो स्टँड जो आसा, वी आर कंटिन्यूइंग वीथ अवर स्टँड। CMA कडेन उलोवपाक कांयच नाशिल्लें, कारण तांकां कळ्ळें न्ही की तांचे कडेन स्टडी ना म्हणून। तुमचे कडेन स्टडी आसता मनीस उलयता, तांचे कडेन स्टडी ना, ते उलोवंक शकले ना। फक्त CMAतलो इतलो आमकां रिक्वेस्ट आशिल्लो की जर केंद्रीय मंत्री 15 दिसांनी टायम मागता जाल्यार तांकां दिवचो, जो आमी तांकां दिल्लो ना। मिटींग जाली, डिस्कशन जालें, कितें एश्युरन्स मेळपाच्या मिटिंगेंत म्हादय संदर्भांतल्या आंदोलनांतले सगळे बाकीचे सगळ्यांचे डेलिगेशन्स मिनिस्टरांक मेळपाची रिक्वेस्ट आशिल्ली। सो दॅट म्हादय आंदोलनांतल्या सगळ्यांना ऑन देर रिक्वेस्ट ऑलरेडी मिनिस्टरांक मेळ्ळे, तांच्यांनी डिस्कशन्स केले, तांच्यांनी चांगलो वॉट एवर काही पॉयंट्स जे रेज जावन आशिल्ले तेय तांच्यांनी पॉयंट्स रेज केले। बरी गजाल आसा। गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन म्हादयच्या संदर्भात आमी सगळे जाण एक आसा। म्हाजें म्हणणें तेंच आसा, म्हाजें म्हणणें विरोधकाच्या पेक्षा उलटें ना। हांव परतूय सांगता, जें लेटर MOESन कर्नाटकाक दिलां तें लेटर विथड्रॉल करचें हाजेर हांव आयजूय ठाम आसा। आनी म्हाका म्हणल्यार गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तें लेटर 100% जें आसा हें विथड्रॉ जावपाकूच जाय, ह्या मताचेर हांव ठाम आसा। ऑनरेबल मिनिस्टरान जेन्ना सांगलां की लेटर जे दिले ते रिव्यू करपाक, त्यांनी काल जे पत्र दिलां, खरें म्हणजे त्या पत्राचो वेगळो अर्थ कोणी घेवंक जायना। ज्या अर्थी त्यांनी पत्र दिलां त्या पत्रान म्हटलां की तुमी दिल्ल्या लेटराचो आपूण कॉग्निजन्स घेतला आनी त्यानुसार तें लेटर कितें आसा हें व्हेरीफाय करपाक एक 2 मेंबरांची कमिटी जी आसा ही आपल्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करपा खातीर, व्हेरीफाय करपा खातीर तांकां कशें दिले, कित्याक दिले, आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द ड्रिंकींग वॉटर, त्या लक्षांनी ते आमी लक्षांत हाडून दिलां हें त्या लेटरान मेन्शन केलां। इफ यू गो थ्रू दॅट लेटर ऑलरेडी सांगतलो। त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हो कॉग्निजन्स तेच्यांनी घेतला आनी डेफिनेटली तेंच्यांनी म्हटलां की विदीन 15 days वॉट एवर द थिंग्स ताजो रिजल्ट जो आहा हो येतलो। ती म्हाका दिसता जे सगळे जाण मेळपाक आयले ते डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टराच्या ह्या उतराचे सॅटिस्फाय जाले आसतले आनी स्टेटीच्या इंट्रस्टान सगळ्यांनी एकत्र रावचे ह्या विशयाचेर हाजी म्हाका सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा। जेन्ना मिनिस्टर स्वता हांगासरून जेन्ना हें उतर दिता ते आपल्या उतरा खातीर केन्नाच फाटीं वयचे ना। आमी एक 15 दीस वाट पळोवपाक जाय, कारण ह्या 15 दिसांक प्रॅक्टिकली म्हणजे हांव कित्याक सांगताय तर ह्या 15 दिसांक आत्तां थंय फिल्डार कांयच काम चलना। जर ह्या 15 दिसांक फिल्डार काम चल्लेलें आसत, म्हाजी मुख्यमंत्री येना तर हांव स्वताच MOES मिनिस्टराक सांगतलो ना आतां तें बंद कर। काम जें जावपाचें आहा तें खूब पयलीं जालें, तें खूब वर्सां पयलीं जालें। आतां प्रॅक्टिकली तें काम कांयच सुरू ना।